The entire middle class and lower middle class, their backbone is broken. पहिले म्हणजे डिमॉनिटायझेशन केलें, मागीर हाडली GST, हाजेर सगळ्याक मारून उडयले. तितून भितर येयली कोवीड. तुमकां खबर आसतली तुमची तितून सॅलरी फाटी जाल्यार कितले त्रास जाताले. इमेजीन हे लेबर जे आमी गोंयकार काम करूंक शकना ते लेबर काम करता, आपणाची आख्खे हेल्थ त्या रिस्कार हाडटा आनी तांकां जर टायमार सॅलरी मेळना जाल्यार उरलें कितें. वास्को इज अ हब ऑफ इंडस्ट्रियल युनिट. वास्को म्युनिसिपालिटी इतली रिच आहा, आमकां ती DMAची देखून हेल्प नाका. इफ यू कलेक्ट रेवेन्यू प्रॉपरली फ्रॉम IOC, फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स, जाल्यार ही हो रेवेन्यू इज इनफ टू पे द सॅलरी ऑफ द स्टेक. हांव सांगता दीपक नायकान जे सांगला की आपूण चॅलेंज करता, आपूण तें करता. आपले वॉर्डान तेणें सांगलां की आपल्यान डेव्हलपमेंट केला. हेजे पयलींचे स्टेटमेंट तुम्ही पळोवंक शकता. तेणें कितें डेव्हलपमेंट केला तो दाखया. तो गार्डन आयज 10-15 वर्सां जायत येयली, तेजे टेन्युअरार तो गार्डन आजुनी कांयच जायना. आनी तितूनच ते मिटींग करता आनी सांगता की आमी डेव्हलपमेंट केला. हे ब्रिजीस 4 केले म्हणून ते डेव्हलपमेंट पळयनाका तुमी लोकांचे पोटाचे डेव्हलपमेंट पळया. आयज म्युनिसिपालिटी वर्कर्सांक पोटाचे पडलेले आहा, तेंचे रेंट दिवपाक तेंचे कडेन ते भाड्यान रावतात चडशे, तांकां रेंट दिवपाक येना, तेंच्यांनी लोनां घेतात ते भरपाक ताकत ना. आनी हे काल व्हडले व्हडले उलयता हिंगासर. पयलीं दीपक कसो जिखला ते पयलीं ताणें पळोवचें आपले भितर. तेणें कितें स्कॅम करून तो जिखला ते पयलीं पळोवपाचें. थिंगासर आमी जेन्ना जे स्ट्रॉंग रूमाचे फुटेज मागपाक गेले जाल्यार थिंगासर 3 दीस बॅलेट बॉक्सीस थिंगा आसले. 3 दिसां उपरांत थिंगासर दुसरोच सिनारो आसा. थिंगा गेले जाल्यार ते 3 दिसाचो फुटेज ना. जाल्यार तो 3 दिसाचो फुटेज गेलो खंय. तुमी कितें तरी करून जिखला अशें जालें ना. तूं कसो जिखला तो तूं आपले ओन स्वताक विचारून पळय की तूं कसो जिखला तो. तूं जर सारको जर करता इलेक्शन आनी तुका जर सारकें हें करपाचें जाल्यार तुवें तें करून जिखोन दाखोवपाचें. 100% हे फाटी काँग्रेस गव्हर्मेंट येतले आनी काँग्रेस गव्हर्मेंट येयले हांव म्युनिसिपालिटी स्टाफाक लेबराक एश्युरन्स दिवपाक पळयता की तुमची सॅलरी 31st ऑफ फर्स्टाक रिलीज जातली एवरी मंथ. एक दीस बी डिले जावचे ना, आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतले. एज अ मायनॉरिटी चेअरमॅन, एज अ वास्कोचो लिडर म्हणून हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. आमच्या गव्हर्मेंटाच्या टायमार म्युनिसिपालिटीक एक दीस बी डिले जावचो ना. फंड्स इन एडवान्स हाडून दवरतले आनी आमी कितें करतले पयली रिकवरी चेअरपर्सन कोण बी जावन दी आनी चेअर ऑफिसर आमचो चीफ ऑफिसर कोण बी आसून दी तेका आमी डिमांड करतले बाबा आयज सॅलरी आसा जाल्यार तुमी इन एडवान्स एक वीक पयलीं तुवें सॅलरी हाडून हिंगा क्रेडीट करून दवरपा जाय. सो हांव म्युनिसिपालिटीच्या लेबरांक स्टाफाक सगळ्यांक आनी आमची हे सो कॉल्ड लिडर म्हणटा पळय तांकां सांगता इफ आमची गव्हर्मेंट आयल्या हांव एश्युरन्स करता की लेबर केन्ना विदावट सॅलरी उरचे ना. म्युनिसिपालिटीचे वचून पळया कितें हाल जाल्ले आसा. म्युनिसिपालिटीचे अंडर प्रोजेक्ट कितें जाला ते पळया तुमी. फक्त उलया नाका, करून दाखया. तेन्ना हांव मानता की बाबा तुमी कितें तरी करता. फक्त टायम आयला, इलेक्शन आयला, आमी अशें केलें आमी तशें केलां. तुमी कांयच करूं ना. तुमी केलें कितें? फक्त स्कॅम केला. म्युनिसिपालिटीन स्कॅम केला, प्रोजेक्टाक स्कॅम केला. 10 वर्सां जाल्यार फक्त फावंडेशन स्टोन आसा तुमचे, इम्प्लिमेंटेशन कांय ना. लस घे रे. व्हडले कॉर्नर मिटिंगान सांगता आमी 4 जॉब दितले, आमी डेव्हलपमेंट करतले. हे आमी फ्लायओव्हर दिल्ली पळयले, बेंगलोर पळयले. दाजी हिंगा फ्लायओव्हर केला पळय ते कितले वर्सान कंप्लीट केला ते तूं चीत. आनी तूं जॉबाचें सांगता पळय पयलीं जॉब कोणाक दिला पळय तांकां इम्प्लिमेंट करा.